भारतातलो कोरोना केशींचो आंकडो पावलो 20,88,000 सेगीत दुसऱ्या दिसा 61,000 परस चड कोविड-19 केशींची नोंद. फाटल्या 21 दिसा सावन वास्को न्यू वाड्यार कुसतात कोयराच्यो राशी. कोरोना बरोबर कोयरा कडेन झुजचे नगरपालिकेन, वास्कोकारांचो उलो. फुडल्या 4 दिसांत गोंयांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय. वराक 50 ते 60 किलोमीटर ह्या वेगान घोळटलें वारें. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. दुबयच्यान येयल्ल्या एअर इंडियाच्या विमानाक केरळात जालो अपघात. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तायल्यो सहवेदना. येवकार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबराचित्र. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केरळ विमान अपघाताचेर दुःख उक्तायला. तशेंच भारतातलो जपानाचो राजदूत सतोशी सुझुकी, नेपाळचो परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावली हांणी दुःख परगटायला. दुबयच्यान 191 प्रवाशांक घेऊन आयिल्ल्या एअर इंडियाच्या एक्सप्रेस विमानाक केरळातल्या कोझिकोडच्या करिपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर शुक्रारा रातीकडेन अपघात जाल्लो. अपघात पिडेस्त विमानांतल्यान फ्लायट डाटा रेकॉर्डर ताब्यात घेतला. मजगती घडणुकेच्या तपासाचो आदेश केंद्रीय नागरी हवाई येरादारी मंत्री हरदीप सिंह पुरीन दिला. एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो हे घडणुकेचो तपास करतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फाटोफाट दुसऱ्या दिसा भारतात 61,000 परस चड कोविड-19 केशींची नोंद केल्या. एकूण आंकडो 20,88,000 पावला. US आणि ब्राझीलाच्या मानान भारतात सेगीत दुसरे दिसा चड केशी सापडल्यात. एकाच दिसात भारतात 61,537 कोविड-19 केशी सापडल्यो. फाटल्या 24 वरां भितर सुमार 933 जाणांक जीव वगडावचो पडलो, जाल्यार 48,900 पेशंट बरे जाल्यात. घेवया भारतातल्या केशींचो नियाळ. 4,79,779 केशींची नोंद करत महाराष्ट्र अजूनय आघाडीर आसा. फाटोफाट नंबर लागता तो तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकाचो. आणि हो एक नियाळ पुराय संवसारातल्या कोरोना केशींचो. पॉझिटिव्ह केसींच्या आंकड्यांच्या बाबतीतूय USA फुडें आसा. त्या उपरांत ब्राझील, मागीर भारत, रशिया आणि उपरांत येता ती साऊथ आफ्रिका. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. फुडल्या 4 दिसांत म्हटल्यार 12 ऑगस्टा मेरेन गोंयांत नेटान पावस झडू येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. अरबी दर्यांत 8 ते 12 ऑगस्टा मेरेन वराक 50 ते 60 किलोमीटर ह्या वेगान नेटाचें वारें घोळटलें. हवामान खात्याचो अदमास. हवामान खातें सांगता दर्यादेगे सावन 25 किलोमिटरांच्या वाठारांत वारें घोळटा. तें फुडलीं 24 वरां तशेंच घोळत रावपाक शकता असो अदमासय हवामान खात्यान उक्तायला. घाट वाठार आनी असुरक्षीत आशिल्ल्या सुवातांचेर लक्ष दिवपाची गरजय खात्यान उक्तायल्या. 9 ऑगस्टाक सुमार बंगाल उपसागराचेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जातलो असो अदमासय हवामान शास्त्रज्ञांनी उक्तायला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोनाचे महामारी कडेन झुजपी नगरपालिकेन आता कोयराच्या विरोधात झुजचें वास्कोकारांनी मागला. वास्कोच्या न्यू वाड्यार फाटल्या 20 दिसा सावन कोयराच्यो राशी तिश्तत पडलेल्यो दिश्टी पडल्यात. जाल्यार कंत्राटदाराची चुकीक लागून हें जालां आसूंये अशें म्हणत बेगोबेग थंयचो कोयर उखलपाचें उतर नगराध्यक्षान दिलां. वास्कोचो समाजीक वावुरपी विनोद किनळकारान बरेच दीस कुसत पडलेल्या ह्या कोयरा कडेन बोट दाखयलां. सरकार आनी पालिकेन कोरोनाच्या विरोधात झूज दिलें. हो कोयरय आनीक रोगांक निमंत्रण दिवपाक शकता अशें म्हणत ताणें पालिकेक गाराणें घातलें. जाल्यार नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान तेची दखल घेतल्या. पळयात. खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेजे कडल्यान मिस्टेक जाले आसूंक शकता, पूण ओवरऑल वास्कोन खंयच आमचो डार्क स्पॉट ना. सगळे कावन्सिलर बरें काम करतात, 25 कावन्सिलर बरें काम करतात आनी आमचे सुपरवायझर बरें काम करतात.
पूण म्हाका आत्तां हांवें फोन मारलो पूण थंय कचरो आसा. हांवें आमच्या चीफ ऑफिसराक सांगलेलें आसा आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आहा थंय क्लीन करपाक. म्हाका दिसता फाल्यां फूल लेबर घालून क्लीन जातलें. घाण पसरली आहा पळय अशी घाण पसरली आहा की ते सबंद एरियेक जे लोक रावपी आहा ते कंटाळून गेलेले आहा. आज सुमार एक 25 दीस जाले, 25 ते 20 असे एप्रॉक्सिमेटली प्लस मायनस ही घाण अशी पसरून ते लोकांक असे थंय विटलेले आहा लोक. वयता मोटरसायकलीन वयता तांकां ती घाण दिसता. सरावंडींग नेक्स्ट टू बिल्डींग तांकां म्हाका अशें हॅबीट जाला खबर. पूण इतलें की हे कोरोना आसून एक तर सबंद संवसार हे पेंडेमीक खातीर झुजता आनी थंय आमचे हे निवाड्या वाठारांत अशें जे घाण पसरला ते लोकांक त्रास जाता. ते सबंद वाठाराक लोकांक त्रास जाला. पेंडेमिकाचे दुयेंस सेपरेट तेतून आतां लोक आयज रिकवर जाल्लेलो आहा. हे दुयेंसासून लोक रिकवर जावन आतां नॉर्मल लायफान लोक गेल्लो आहा. कित्याक दुयेंस हे जाता वी हॅव टू फायट विथ द सोशल डिस्टन्सिंग एंड ऑल द प्रोटोकॉल गिवन बाय द गव्हर्मेंट. सो दीस इज अनदर पार्ट. हे दुयेंस कितें करया हे दुयेंसाचें कितें करया वखद आहा कितें जाल्यार सांगपाचें हे दुयेंसाक हेचेर बाबा हांव मागता आमचे ज्यो CP आहा आमचो नंदादीप रावत हेचे कडेन हेचेर मातशें आपलें लक्ष घालून ह्यो कचरो म्हाका दिसता फाल्यांच काडलेलो बरो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें बाजारात 5000 स्क्वेअर मीटर जागो जाय. मडगांव न्यू होलसेल मार्केट असोसिएशनाचो अध्यक्ष मौलाना इब्राहिमान मागिल्ले. ताचेर गोवा फिश बोट ओनर्स संघटनेन तिडक उक्तायल्या. आत्ताच आमकां नुस्त्या मार्केटात जागो मेळना. हे परिस्थितीत आमचेर अन्याय करून जर ताका जागो दिलो जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें. संघटनेन शिटकावणी दिल्या. मध्यान राती सुद्धा मार्केटात गेल्यार आमकां थिंगा लुगार मेळना. देखून आमकां गेटी भायर चिखलात उबे रावन नुस्तें इकचें पडटा. तातूंत आतां हो 5000 स्क्वेअर मीटर जागो तांकां दिलो जाल्यार आमी खंय वचचे नुस्तेकारांक प्रस्न पडला. सरकारान हाचेर लक्ष घालून हो प्रस्न सोडोवचो अशी मागणी तांणी केल्या. ही आमी गोंयां फिशरमॅन 900 सुमार बोटी आहा, 2000 सुमार पोन्यो आहा आनी रांपोणकार आहा आख्खे कोस्टल बिचार ऑपरेट करता. आनी आमी हे नुस्तें आमी मारता तें होलसेल बेसिसार हाडून होलसेल मार्केटान विकता मडगांव. आनी थिंगा आतां एकलो मनीस शो करता थिंगा इब्राहिम म्हणलेलो अंडर सो कॉल्ड मारगांव होलसेल फिश ट्रेडर्स असोसिएशन म्हण कितें ते 3 जाण आहा ते तितून मेन इब्राहिम BM आनी अबूबकर म्हणून हे 3 जाण आनी दुसरे तेंचे नुस्तें विकता ते मेंबर केल्या हे असोसिएशनान. आनी ते आतां क्लेम गायल्या की 5000 स्क्वेअर मीटर तांकां जाय. एक असोसिएशनाक 5000 जाय. आमचे बोट ओनर्स असोसिएशन आहा अरावंड 7-8 आसा. कॅनो ओनर्स असोसिएशन अरावंड 25 आसा. आनी मागीर रांपोणकार आहा आनी तितून इतले हजारांनी फिशरमॅन आहा. हे 3 जाणां मनशांक 5000 दिले जाल्यार आमकां उरला कितें गोंयकारांक. आनी हे कोण न्हू हे फकत ट्रेडर. आमी फीश इन बल्क क्वॉन्टिटी दवरता फिशरमॅन आनी ते मार्केटान वचून होलसेलीन विकता आमी. आनी आमकां लुगार ना. आमी भायर रावन रस्त्यार दांडे पुलिसांचे दांडे हावून आमी आमचें नुस्तें विकपाचें. आमी आतां ही एक लेटर करपाक केल्या PDA SGPDA तांकां टू ब्रिंग टू देर नोटीस की अशें चलता मार्केटान. आनी मेन आमचे गोंयचे फिशरमॅन बोटकार जावं रांपोणकार जावं आनी डिंगी पोनेलकार जावं आमकां रातची 2 ती सकाळची 10 आमकां जाय मार्केट गोंयकारांक. आनी मागीर तेज्या उपरांत हे कोण दुसरे भायले आहा कितें आहा ट्रेडर आहा कितें आहा ते कितें तेंचे प्रॉब्लेम. आमी जेन्ना आमचें नुस्तें सकाळ फुडें मडगांव वताय जाल्यार आमकां खूब त्रास जाता थिंगा तें नुस्तें विकपाक. कित्याक पयलीं सद्या आमकां लुगार आसना. हे भायले गाडये रातचेच येताय आनी आडायताय लुगार आनी आमकां वगत येयल्यार थिंगा चिखलान भायर सायडीक आमकां तें नुस्तें विकूं पडटा. असले त्रास पडटा आमकां येवन. आमी रातची 1 पासून गेले जाल्यार इतली बेगीन उठोन गरज ना आमकां इतली बेगीन वचपाचें सकाळीं वचूं. तरी पूण आमी इतले बेगीन गेल्यार पासून आमकां तो थिंगा लुगार आसना. हे जे तूं कोत्ता म्हणजे हे हो तूं ताका दिवपाक कोत्ता आमकां त्रासान घालून हें मातशें करनाका. कित्याक आमी त्रास आमी काडटाय थिंगा. हांव डेली वयता थिंगा मडगांव. हांव त्रास काडटा. त्या चिखलान उबो रावन आमी नुस्तें विकताय. वगत येयल्यार भायर आमी गेटी भायर लुगार ना जावन भायर विकचें पडटा. तितून त्रास जाता सगळें हें कोत्ताय. आनी इतलें आसतना तूं तर ताका सपोर्ट करता जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. आमचे हेजेर एक्शन सगळे एक जावन एक्शन घेवचें पडटलें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.
3 वीज कर्मचाऱ्यांच्या मरणाकडेन आड नदर केल्ल्यान आयटकान सरकाराक दोश दिला. मरण येल्ल्यांक 50 लाख जाल्यार दुखापत जाल्ल्यांक 20 लाखांची मजत करची अशें आयटकान मागला. वीज कर्मचाऱ्यांची सेफ्टी खातीर ह्या फुडें सरकारान गरजेची जतनाय घेवपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें. लायटीचे खांबे घेवन वचपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या एका वाहनाक ह्या म्हयन्याची 6 तारखेक अपघात जाल्लो. बोरये जाल्ल्या ह्या अपघातात 3 जाणांक जाग्यारच मरण येयल्लें. बाकीचे 3 जाण गंभीर रितीन जखमी जाल्यात. वीज खात्यान वीज कर्मचाऱ्यांक वेगळ्या वाहनांतल्यान व्हरपाची तरतूद करपाक जाय अशें आयटकाच्या राजू मंगेशकरान मागलां. आम्ही सरकाराकडे सांगता की ताबडतोब एक कमिटी अपॉइंट करात जी सेफ्टी आस्पेक्ट जो आसा तेजे बद्दल जपणूक घेतली, स्टडी करतली. आणि दुसरी गोष्टी जी मुखेलमंत्र्यान गोंयचे करची की तुमच्यो गाडयो ज्या ज्या गॅरेजींनी वतात त्यो व्यवस्थीत रिपेअर जाता काय त्यो वता आनी धुवन भायर येता हाची जपणायकार घेवची. इनाफ इज इनाफ. ह्यो 30-40 वर्सांच्यो गाडयो ह्यो इमिडिएटली स्क्रॅप करच्यो and government should procure new buses, new vehicles की जे इंजर्ड आसात तांची बी गव्हर्मेंटान सध्या कोविडा लागून गोवा मेडिकल कॉलेजीन खूब निग्लिजन्स जाता. आमी पळयलां आमचे कामगार जे शॉक येवन पडटात आमी हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार कितलेशे फावटी तांकां निग्लिजन्सान सुद्दां ते परमनंट डिसेबल जातात. सो आमी मागतात की खेरीज हे कामगार जे 3-4 जाण इंजर्ड आहात त्यांच्या बाबतीत खेरीज जापसालदार घेवची गरज. ह्यो ज्यो गॅरेजींत वतात ज्यो सरकाराच्यो गॅरेजी आसात पर्टिक्युलर गॅरेजी आसात त्या गॅरेजींत ज्यो गाडयो घातल्या उपरांत तुका चुकी लावन भायर धाडटात. आमचे ड्रायव्हर जे आसात ते कंप्लेन करतात की ब्रेक लागना, क्लच प्लेटी सारक्यो ना, गाडयो धड चलनात आणि हो एक्सिडेंट पयलो जाला हो टोटली निग्लिजन ऑफ द डिपार्टमेंट. एका फोंडेचो जर एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा दीपक नायक तो जबाबदार आसा. पावर मिनिस्टर आसा तो म्हणटा आमी तेंचे फॅमिलीक 7 लाख रुपये दितले, आमी तेंच्या फॅमिलीच्या लोकांक एप्लिकेशन करतकूच जॉब दितले. आमची मागणी आसा 7 लाख रुपया हे इन्शुरन्स युनियनान झगडून लायनमॅन जे लायटी शॉकान बिकान अकस्मात मारता तांकां लागून घेतला. 50 लाख रुपयाचे कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय अशी आमची मागणी आहा. आणि जे इंजर्ड आसा तांकां 20 लाख रुपये दिवपाक जाय. कित्याक हे परमनंट डिसेबल जाल्ले लोक आहात 2 जाण 3 जाण. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना जाल्यार दुसरी कडेन आरोशीची भलायकी केंद्राची ओपीडी बाल्कनीत भरता. थंय 3 कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह सापडल्यात. पूण कोविड बुथांत गरजेच्यो सुविधा नात. कोविड बूथ सॅनिटायज केल्लो दिसना. PPE किट्स वापरिनात. कोविड वॉरियर्सांची ही गत जाल्यार हेरांची कितें? कासावलेकारांनी भलायकी सचिवाक जाब विचारला. कांय समाज वावुरप्यांनी शेनवारा कासावली आरोशीच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राक भेट दिली. तें एका पोरण्या घरात चलता. नवे सुवातेत अजून ते शिफ्ट जाल्ले ना. पण कासावलेचेच लोक हांगा येतात अशें ना जाल्यार बाणावले मेरेनचे सगळे दुयेंती हांगा उपचारा खातीर येतात. पूण थंयची परिस्थिती पळोवन तेंच्यांनी अजाप आनी तिडकय उक्तायली. आयकात तेंच्याच तोंडांतल्यान. तातूंत जी पळय फॅसिलिटी आसा ती सारकी ना. ते सगळे एके सायडीन ओपन आसा. जंय कोवीड पेशंट टेस्ट करतात थंय अर्दे ओपन आसा. हेका लागून हांव मागता जे पळय हेल्थ ऑथॉरिटी आसा तांणी बेगीनचे बेगीन हो PSC आसा तो शिफ्ट करचो. जे पळय नवे प्रायमरी हेल्थ सेंटर घातलेले आसा तातूंत. कित्याक हातूनच जे पळय कोण हांगासर वॉरियर आसा जे आमचे कोवीड वॉरियर आसा तांचे हेल्थ वायटपणान वचपाची परिस्थिती दिसून येता. जाल्यार आयज हांव शॉकार जाल्लो आसा. कित्याक आयज OPD पळय आसा ही बॅल्कनीचेर जाता इन द प्रमायसीस ऑफ दीस मेकशिफ्ट हेल्थ सेंटर. आतां जेन्ना हांव भितर गेलो तांकां विचारपाक कित्याक वॉट आय गॉट टू नो दॅट 3 ऑफ द स्टाफ आर पॉझिटिव्ह. नाव वेन आय वेंट इनसायड इन द हेल्थ सेंटर I was shocked to see that none of the staff, especially the COVID booth area which is in the balcony, none of them are using PPE kits. Nor this area is properly sanitized.
and if you see the medical waste also is burned in open front, the right front of the premises of the health center. Now we are one side we are demanding the government that you do massive testing, and on another side our frontline warriors who are there, because of them today we are managing to detect cases. But today if our frontline warriors are treated in such ruthless manner, then how can we even think of doing testing, or how can we even serve the people of Kasauli, because this PHC is not only serving the people of Kasauli but up to Benavli. So हे आता सरकार कितें करपाक सोदता? तुमी म्हणटा सगळी फॅसिलिटीज आसा, आता तुमचे कडेन टेस्टिंगूय करपाक जायना, तुमचे कडेन कोवीड सेंटरूय ना, तुमची हॉस्पिटलूय डेलिपेटेड कंडिशनान आसा, तुमची स्टाफूय तुमी काबार करपाक सोदता. So I request the health secretary to immediately take cognizance. If you cannot manage your PHCs, then you have no right to continue in this position. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. ताळगांवांतली शेतां वांटोवपा खातीर विलेज पंचायत प्लॅन चालीक लायत. सेव्ह अवर फील्ड इन तालिगांव फोरमान मागला. हे विशीं तांणी ताळगांव पंचायत आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक निवेदनय भेटयलां. ताळगांवांतल्या शेतात पंचायत घर बांदपा वयल्यान वातावरण बरेंच तापलां. ही शेतां वांटोवपा खातीर ताळगांवच्या लोकांनी न्यायालयांत याचिकाय दाखल केल्या. आणि 134 लोकांनी साइन मारले आणि गव्हर्नमेंटाक पिटिशन केला की विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन कर. आता टू काउंटर दिस व्हॉट वी आर सेइंग इज, हे आमी सांगता, तुम्ही सदांच म्हणटा न्ही आमकां की आमी 5 जाण आसा, आमी कितें म्हणटा की तूं दॅट इज मोन्सरात तुजी बायल आणि 11 जाणचे पळय आसा पण तुम्ही 13 जाण असून ताळगांवचो फ्युचर डिसायड करता. सेव्ह आवर फील्ड्स इन तालिगांव म्हणून एक फोरम तयार केला. नाउ दॅट फोरम विल बी फायटिंग फॉर द फील्ड्स इन तालिगांव. we've made a request earlier. Now again I'm making a request that people in Taligaon should come forward. There are many people who are joining the Azut launch झालता. Azut ताका आम्ही 50 वयर आज त्याची मेंबरशिप वाढल्या. More and more people should come because fields are the future of Taligaon. आम्ही सबमिट करूंक ना, लोकांनी सबमिट केला आणि थंय विलेजेस ऑर ग्रामसभा मेंबर्स आसा, आम्ही सबमिट करूंक ना. आम्ही आता तो मेमोरंडम फुडें कॅरी फॉरवर्ड करता. जो ते रिप्रेझेंटेशन आसा पळय, वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड. झेवियर इज गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड एज अ कन्व्हेनर. ओके, आणि वील मेक शुअर दॅट थिंग इज टेकन टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन. गोवा 365 खातीर ताळगांवच्यान अमर चावरिया. इंडियन प्रीमियर लीगा खातीर गव्हर्निंग कावन्सिलान कांय मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्यांत. मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण दरेका पंगडाक 24 खेळगड्यांक घेवन वचपाक मेळटले. पूण हो निर्णय राजस्थान रॉयल, किंग्स 11 पंजाब आनी सनरायझर्स हैदराबाद पंगडा खातीर मारक थारतलो. कित्याक तर ह्या पंगडांनी प्रत्येकी 25 खेळगडे आसात. कोरोनाचे फाटभुंयेर 2 फावटी स्थगीत केल्ल्या IPLचो 13वो सीझन अखेरेक UAEत जातलो. 11 सप्टेंबर ते 10 डिसेंबरा मजगती ही सर्त जातली. भारत सरकारान हे सर्ती खातीर BCCIक तत्वता मान्यताय दिल्या. कोरोनाक लागून सगळ्या खेळगड्यांक भलायके विशीं घालून दिल्ले नेम खरसाणेन पाळपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. दवरात सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आनी सांबाळात भलायकी तुमची आणि शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.